गोयचे शेतकी धोरण तयार करतना गोय सरकारान शेतकारांक विश्वासान घेवन तशेंच तांचो सल्लो घेवन ते तयार करचे अशी मागणी गोयच्या फुडले पिळगे खातीर ह्या संघटनेन केल्या। प्रत्येक वाठारांतल्या शेतकारांचे वेगवेगळे प्रश्न आसात ते सुटावे करपाक हे धोरण महत्वाचें थारतलें अशें संघटनेन म्हणलां। एग्रीकल्चर पॉलिसी आता तातूंत जशें बाब जगान सांगला त्या प्रमाणे जर तेचें इम्प्लिमेंटेशन बरे तरेन जर जातलें जर जाय जाल्यार शेतकरी जो आसा त्या कमिटीचेर ही कमिटी फ्रेम करतना ही पॉलिसी फ्रेम करतना तेचे जे इनपुट्स जे आसा ते खूब महत्वाचे आसा। आयज गोंयच्या सरभोंवतणी जर आमी जर नजर मारली जर जायत प्रत्येक आमचे जे रिजन जे आसा तिसवाडी रिजन म्हणा, बार्देस रिजन म्हणा, सत्तरी म्हणा, पेडण्या म्हणा, देवटेंच्यान, सासश्टी म्हणा, आमचे प्रत्येकाचे रिजनाचे जे प्रॉब्लेम जे आसा ते वेगवेगळे आसा। जाता अशें आज तुमी पळयलो खाजन लँड जो आसा ते खाजन लँड म्हणून तेची कशे तरेन विलेपाट लायली वयता आणि शेतकार कशे मरता ते। खाजन जे हें आसा पीक आसा तें जवळ जवळ आज सोंपलेलें आसा। कोण CRZचे हे जे आसा रेग्युलेशन आसा ते मानिना आणि हेका लागून शेतकाऱ्यांक खूब त्रास जाता।